दीस शुक्रार सप्टेंबराची 13 तारीख 2024. पयलें वाचप कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें अध्याय 9 आवस्वर 16 तावन 19 22b तावन 27. हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण हे विशयांत व्हडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत खुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे आदीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती फुंक्याकच हांव परगट करतां. हें भागस म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्ही, तरी जाता तितल्या मनशांक जोण घेवचे खातीर हांव सट्टांचो गुलाम जावंक पावलां. तशेंपणीय करन थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणल्या खातीर कोण कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालों. हें सगळें सुवार्ते पसत हांव करतां, कित्याक म्हाका हेतांतू वांटो मेळ्ळा जाय म्हूण म्हजो एक भरवोसो. एक रंगस्थळार धांवोंक तांगतले सक्कट धांवतात खरें, पूण एकल्याक मात बहुमान मेळटा. हें तुमी नेणांत? तर बहुमान जोडी सारकें तुमी धांवा. स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगाडी सरसंगतीनी नीट सांबाळटा. 52वेचो एक मुकूट जोडचे खातीर तांणी इतलें साधन करचें, पूण आमी 52 मुकूट जोडचे खातीर साधन चलयता. देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवतां. वाऱ्यार मुठी मार न्ही, खरेपणी हांव कुस्ती खेळटां. हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवणें दिल्ल्या उपरांत हांवूच उपकाराक पडनातलो जायन म्हणल्या भियान म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरतां. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 84 3 4 5 6 आनी 12. श्लोक सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या अंगणांत रावून म्हजो आत्मो लालेता. अत्रेकता सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची होगळीक गायता. श्लोक सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या वेदी सरशी दळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. गिरबुज्यांक पर्यान मेळटा बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजे वांकणे करीत आसात. तुकाच आधार करून घेतलो मनीस कितलो भागी. तुजें मंदीर सडपाची आशा ताच्या काळजांत वसता. श्लोक सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पर देवूच आमचो रक्षक आनी आमची ढाल. तोच आमकां पाटयता ताची कृपा आनी महिमा. नेणटेपणान चलतल्यांक सुबामपण दिल्ल्या शिवाय तो रावना. श्लोक सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. शुभ वार्ता लुका परमणे शुभ वार्ता अध्याय 6 आवस्वर 39 तावन 42. जेजू ही एक वपारी तांकां सांगी लागलो, एक कुर्ड्यान आनी एक कुर्ड्याक वाट वर येतवे. ते दोगी खणयेन पडचे नातवे. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही, पूण
परिपूर्ण तरबेती जोडलो शिस आपल्या गुरू सारको जातालो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता. तू जास्त दोळ्यान आशिल्लें आडें तुका दिसना कित्याक? तू जास्त दोळ्यांतलें आडें पळयनातल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांत आशिल्लें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचें उतर हें वाकांनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. कपटी संवसार हो. हांगासर आमी कपटी जावंक पावल्या. आमच्याच विशांत वडवीक उलोवन बडाय कुच्चून घेवचे निर्भाग्य आमी जाल्या. आमच्या भावा भयणींक कीळ करून तांचें उणेपण उखोवन दाखोवच्यांक जेजू म्हणटा, कपट्या, तुज्या दोळ्यांत आशिल्लें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. आमी गुन्यांवकार आसून हेरांक नितीचे वाट दाखोवंक असाध्य. देवा शिवाय कोण बरो आनी नितीचो आसा? आमच्या जिवितांत हेरांक नितीपाठ करच्या बदलाक आमकांच आमी सारकें करूंक प्रयत्न केल्यार नितीवंत देवाचे पाटलावदार आमी जाता. सान फ्रांसीस असिसीचे जिणयेंत देवाचें उतर ताका मेळ्ळें आसता, वोस आनी म्हजें मंदीर दुरुस्त कर. सान फ्रांसीस असिसी पडून गेल्लें मंदीर परत्यान बांदता. उपरांत ताका कळ्ळें की देवान ताची प्रजा म्हणलें मंदीर बांदूंक सांगिल्लें म्हूण. निमाणें ताका सुचतालें ताचेंच मंदीर जावन आसचें कूड आनी आत्मो दुरुस्ती करूंक. आमच्या दोळ्यांत आशिल्लें किसर वा आडें पयल्लें काडया. देवाचें मंदीर आमी जावया.